हाँ झेवियर आतांच तुजो आमी नो गोपान दोर फोर्सा हाचेर आमी नदर मारला आमचे ऑडियन्सीक खुशाल जाल्यार पयला हांवें फुडें ताळयो मारताले खुशाल काय झेवियर हो वावर फुडें व्हरोंक कारण एक फिल्मा पासून स्क्रिप्ट बरोवप तितलें सोंपें न्हय तरी आसतना ही जी स्क्रिप्ट पॉलिश करून तुवेंच लोकां मुखार हाडली काय तुका कोणाचो आदार बी मेळना तर आमी आमचे जे पोस्ट करतात ते पोस्ट सांगूक फाटीं सरचें न्हय जेन्ना हांवें स्क्रिप्ट बरयली तेन्ना भाव जिस्नाक मेळ्ळो आनी ती दिली स्क्रिप्ट दिली तेणें ती वाचली आनीक मातशें तेजेर थोडेंशें चेंज करूया म्हणून एंडींग जें आसा तें चेंज करूया म्हणून ते सांगचे भाशेन हांवें ती वचून स्क्रिप्ट चेंज केली एक बरी गजाल कारण आयज तुज्या मुखार हांव आसा जुस्तेना मुखार हांव आसा म्हजी ती संवय हांव कितें बरयलो जाल्यार जुस्तेना लागीं डिस्कस करून भासाभास करून कितें बरें आनी कितें वायट हाचेर सदांच आमी चर्चा केल्या आनीक आमचो शो आमी लोकां मुखार हाडपाचो यत्न केला जुस्त्यान सोगे बाजार ह्या तुज्या जे सहकार तुवें म्हाका दिला त्या पासून आतां झेवियरा सांगातार हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आनीक बरी गजाल कारण आमी जुस्त्यानाचें मोल सदांच उरता ज्या ज्या मनशांनी ताचे लागीं आदार मारला ताका ताणें सदांच आदार केला हो आदार व्हरता आसतना तुकाय लोकांचो आदार मेळचो ह्या हितून ह्या खिणांत आनीक एक तुजो क्लिप लोकांक दाखोवचो पार्टींतलो चल आमी आनीक एक क्लिप पळोवया आनीक To every boy and every girl, this song goes out to you. Check this out. Marontoy, goव्या कुपांनी रोंतो बोटोलोय काळी कुपां जोडून पावसाचे उदोय त्या पावसाच्या उदकान भिजोय वयर वयर नदर मारोंतोय गोव्या कुपांनी रोंतो बोटोलोय काळी कुपां जोडून पावसाचे उदोय त्या पावसाच्या उदकान भिजोय मळबार मात्ता गडगडो तसोच आयबोर शीतळ वारो जोगला पोरे पेटोवन आयलो नाचूंक दिवचो ना मोग आमचो मळबार मात्ता गडगडो तसोच आयबोर शीतळ वारो जोगला पोरे तो पेटोवन आयलो नाचूंक दिवचो ना मोग आमचो वयर वयर नदर मारून गोव्या कुपांनी रोंतो बोटोलोय काळी कुपां जोडून पावसाचे उदोय त्या पावसाच्या उदकान भिजोय तुमचो आनीक एक खीण ह्या फिल्मांतलो आमी पळयला आनीक खरेंच तुवें जो वावर केला तो झेरूल लोक मानून घेतलो आनी हांव मागता आमच्या ऑडियन्सा लागीं जी झेवियरान ही कॅसेट भायर काडल्या तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला ओरिजिनल विकती घेवची आनीक आमचो कोंकणीचो पालक जावं आमची जी कोंकणी मायभास आसा आमची भास आसा ती आमी उसल्या पावण्याचेर जर पावयतलो जाल्यार आमी कितें तरी थोकूस घेवंक जावं डुप्लिकेट करून हें सारकें न्हय तर ह्या खिणांत जिस्तेन तुज्या लागच्यान जाणा सोदता की आयज मेरेन कारण आमी तिगूय एक गांव भाव म्हटल्यार जाता एक जाल्यार तुवें अश्यो कितले सुमार पार्टी कितले जाणांक तुवें आदार केलो आसतलो जायते जे कोण म्हजे लागीं येतात आदार मागतात आनी एक तो जेतूलचो सैमी म्हणून तो सुरवातेक बरोवपाक शिकतालो ताका कित्याक कशें बरोवपा जाय
कशे भाशेन मांडावळ करपाक तें सगळें हांवें तें सांगतालो आनी आयज एक हें आहा बाग आहा तो अमके भाशेन बरय तो दुसरे दिसा बरोवन म्हाका काडून दाखयतालो त्या प्रमाणे तेगेले खूब तो बरोवपाची एक आवड दाखयतालो. जितेन आतां तियात्र म्हटलो काय ना तो आदल्यांचे परंपरे प्रमाणे 7 पाट्यांचो आसता. 7 पाट्यांचो हय. तर ह्या 7 पाट्यांच्या तियात्रांत मोदें कांतारां पातें भितर कॉमेडी हो ताचो भाग हे भाशेन तो आसता. समज फाल्यां म्हणया की आमी डिमांड केलो आमी मागलें की तियात्र अकॅडमी कडेन की तियात्र कसो बरोवचो हाचेर थोडे जे बरोवपाक फुडें सरतात तांकां घेवन कार्यशाळा वर्कशॉप केल्यार अदीक बरें जाल्यार आमकां ते चड फायद्याचें जातले. नवे बरोवपी आसा तांकां चड फायद्याचें हाचेर झेवियर तुजें मत कितें? सारकें आसा कित्याक आमी शाळेन वचूंक ना आनीक आमकां दुसऱ्यांनी आयडिया दिवंक ना पूण जी आमी तियात्र दुसऱ्याचे तियात्र पळोवन आमी ही आयडिया घेतल्या आनी तेच भाशेन आमी तेंगेली आयडिया घेवन आमी तियात्र जावं मागीर खेळां बरयता. कारण एक गजाल पारंपारीक पद्दतीचे तियात्र आमी जितें दवरतलो जाल्यार जी कांताराची सायड आसा ताचेर गिरेस्त जावपाक जाय. गिरेस्त जावंक जाय. कारण आयज आमी कितलेशा तियात्रांनी पळयतात क्लावन आसतात कॉमेडी कांतारां आसनात आदी आसनात ट्रियो सारको आसना ट्रियो आसता एक डुओ सारको बॉय रॅमी एकमेकाक झुपाटे दिवन तो डुओ म्हणटालो ते सारकें पळोवपाक मेळना. हय. दुसरी गजाल हाचे फाटलें कारण इतलेंच की एक कांतार कंपोज जाता आनी ती 2 जाणां म्हणटात आनी ते म्हणटात मागीर दुओ पूण तो दुओ जायना ताका प्रश्न आनीक ताका जबाब आनी तो बॉयर आनीक रॅमी एक वेगळे तरेन ते गायताले आनी लोकांक एक उमेदीच दवरताले आनी तांकां 4-5 फावटी परत आपयताले. हय. ह्या खिणांत रॅमी आमच्या मदें हालींच सोंपला आनीक आमी ताचे शेजारी गांवभाव म्हणटच ह्या खिणांत हांव तुमचे लागीं मागतां की आयची जी कार्यावळ आसा ती आमी ताच्या दुखेस्त फॅमिली पासत भेटोवया. भेटोवंकूच जाय. हय. चल आयची कार्यावळ आमी आमच्या सोंपोन गेल्ल्या स्वर्गेस्त रॅमी बाबा पासत आमी भेटयता. चल आमी आनीक एक क्लिप पळोवया आनी मुखार येया. मरा मीटिंग बशी मरे आणि मास येतोया कोण येत आहे जरा तुया चल यो बस भले सामान केसो क्या चारे रे मार्केटा एक चीड तरी तिता प्लॅन फेल गेलो शी नुसत्या माकडे सांग प्लॅन फेल गेलो शी माका आणि केसो मेळ्ळो रे लाय चल म्हाका सार कॅश मार म्हणाले थाणायला म्हाका शी ईद करपाचे आजया कोण येत आहे जाल्यार शी येतली म्हाका सांगूच मला केसो पीस येत रे वाह चान्स पटा आमकां कोण इंग्राला 44 पटा सारखे ए थिंग प्लेस बरो आलो न्हू सारको चेडवा चोवपा थिंग जाग बरो सारको थिंगा बसया म्हणटा चल चल थिंगा वचोंक बसया चल ए थिंगा बोले बरें काय बरें दिसता न्हू तेरी तेरी काय बरें येता ती आवयस रेड गाणें बरें दिसता मरे चोवपाक ते तुका ते म्हाका ते बारके हा ते म्हाका हा बारके तुका अरे सेल्वी केसो आहलो रे फिगर तेंगेलो पूण तेणी आमची केअर केला तेशी गेली मरे डायरेक्ट गेली मरे ती चोयना सांग गेले आमकां केसो चोडगा म्हणटा तूं कित्या बेला आनी कोण येतली वय आनी येतली न्हू केसो पीस येत रे वाव वय आवयस म्हाका लायक जाले वय त्या कडेन उतर गांचे आमगे जाले धरले वय हाय बेबी कोण माय ए राव रे ए
कार्यावळ फुडें वता आसतनाच म्हजी ईमेल ID बरोवन घेयात teutonio@prudentmedia.in. जायत्या जाणांक जायतो राग आयला आसतलो, जायतें वायट दिसलां आसतलें, थोड्यांक बरेंय दिसलां आसतलें. तुमचें बरोवप म्हजे मेरेन पावयात, हांव मानून घेतलो. कारण कांटे नासतना गुलाब आसना ही गोत आसा. तेच भाशेन हांव म्हाका सुदारूंक सोदतां फकत तुमच्या क्रिटिक्सा उद्देशी. तर झेवियर, आतांच तुजो आमी आनीक एक क्लिप पळयला आनीक फुडें वेता आसतनाच हांव तुज्या लॅक्चरान जाणून घेवंक सोदतालो की तुजी फुडाराची येवजण कशें कितें आसा. फुडाराक म्हजी येवजण हे भाशेन आसा की हांव जें आयज फिल्म जें हांवें काडलां तें ताणें पळोवचें आनीक ताणें म्हाका ताजेर रिस्पॉन्स म्हणटा ते भाशेन तेणें दिवचो. फोनाचेर तरी म्हाका दिवचो. फुडाराक हांव ती वाडोवपाक हो म्हजो वावर आसा तो वाडोवपाक सुदरावपाक. हय, आनीक एक तुका हांव प्रश्न विचारूंक सोदतां. तो म्हटल्यार तुवें म्हटलां की तुज्या गांवच्याच भुरग्यांक तुवें तुज्या खेळांतल्यान न्हेसयल्यात. तर नवीच जेन्ना भुरगीं तुज्या मुखार येतात आनीक जीं एक्टींग करूंक सोदतात तांकां उमेद आसा, तांकां तुवें कशीं आपणावन घेतल्यात, तुवें कशीं तांकां सजमायल्यान जावन डायरेक्शन दिलें? जेन्ना नवी येता तेन्ना भरपूर त्रास करता. जे पासेस सोसूंक जायना इतले त्रास करता. तरी पूण आमी ते डायरेक्टरांनी पासेस काडपाक जाय, नाजाल्यार ते न्यू भुरगीं असले तेन्ना येवपाक शकपाना. पूण तुका दिसतालें की नव्यांक घेवन तुवें कितें तरी करचें? हय, हांव चडशें नवीच घेता. आनीक तेगेले VCD फिल्मान जे गायन केलां, सिंगींग केलां ते आमच्या गांवचीच आसा. मीना मागीर एलीक आसा आनी झेवियर म्हणटच गांवच्यांनीच. आनीक संगीतूय गांवच्यांनी दिलां आसतलें? एलिकान दिलां. केपेंच वता. बरें संगीत दिलां. सॉंग्स आहाय न्हू पर्टिक्युलर कांता बरें सारकें म्युजीक चड बरें. तर जुस्तेन एक तूं सिनियर कलाकार, जायत्या आदींतान तूं पालकाचेर वावुरता. आमी तुका मान बागयता आसतनाच ह्या खिणांत तुज्या लागच्यान आमच्या ऑडियन्सांक तूं कितें सांगूंक सोदता की जे ही VCD फिल्म्स पळयतात तांकां तुजें कितें म्हणणें? हांवें झेवियर ते सांगेन VCD फिल्म काडला, तुमकां विस्वास आसा? हें फिल्म तेणें कॅसेट घेवपा जाय विकती ओरिजिनल आनी तेका आदार दिवपाक जाय, जाचे वरवीं तो फुडाराक आनीकूय नवी बरी फिल्मां काडपाक शकतलो. असोच नव कोण कलाकार येताय, कोण VCD फिल्म काडटाय, कोण तियात्र माचेर हाडटाय, तो लोकांक कडच्यान आमकां तितलो प्रसिद्ध मेळना. तेन्ना लोकांनी नवे कलाकाराक प्रतिसाद दिलो जाल्यार ते मुखार वचपाक शकता आनी हो पालक आनी ग्रेस जावपाक शकता. बरे नवे कलाकार मेळपाक शकता आनी ही चड गरज आसा. लोकांनी आदार दिल्यारूच हें जावपाक शकता. जुस्तेन तुवें सांगलां तें सगळें सारकें आसा. जरी तर तूं म्हाका त्या स्कुटरीचेर मेळो नासलो, जरी तर तूं झेवियरा सांगाताक आसो नासलो, म्हणटच तुवें फोन करून झेवियराक आपय नासलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली आमी लोकांक सांगोंक पावनासले. झेवियर, तुवें म्हज्या सांगाताक जायतो वेळ सांगलो, तुजे मोलादीक विचार प्रभाव लोकां मुखार तुवें दवरपाचो प्रयत्न केला आनी तुवें सांगलां त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काल सांगता देव बरें करूं तुका. तेच परी जुस्तेन तुवें जरी तर आव्हान तूं मेळो नासलें आनी तूं ते स्कुटरीचेर नासलो जाल्यार आयची कार्यावळ फुडें वचनासली. तुवें तुजो सहकार दिलो आनी झेवियरा सांगता तुवें थोडो वेळ काडलो त्या पासत तुवें काल सांगता प्रुडंट मिडियाच्या नांवान देव बरें करूं. तुमकांय प्रुडंट मिडियाकूय हांव देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच आयची माणकामती कार्यावळ झेवियर आनी जुस्तेना सांगाताक हांगा सोबयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आदिवस.